म्हापसा नगरपालिकेचे इलेक्शन जालें वॉर्ड नंबर 17 तांकां म्हापशेचे आमदार 15 कॅन्डिडेट येतलो म्हूण गॅरंटी आसली. हो सगळो कॅन्डिडेट जो येयलो न्हू हो कोणाकूच गॅरंटी नासली. आयज म्हाजो दावो 100% आसा. जे बॅलेट पेपर जे आसले ते बॅलेट पेपराचे हेंच्यांनी सिरियल नंबर घातला आनी तेजेर आमकां आमची सगळ्यांची सिग्नेचर घेतल्या. सिग्नेचर घेवन सकयल आनी आमचे कट करून आमच्या हातीन जेन्ना दिलो न्हू तो आमी मागीर कोणाक जाय ताका आमी आमचो शिक्को मारला. हितून आयज सिद्ध अशें जाता की सकयल बॅलेट पेपर हेंच्यांनी खंय तरी आमचो घेतलेलो हेजेर हेंच्यांनी आमचो जो शिक्को मारलेलो तेजेर हेंच्यांनी पुरेफीर आज आमचो गैरफायदो घेतलेलो आहा. आनी ते बॅलेट पेपराचेर आमचे 100% दावो आसा की हेंच्यांनी आयज कोणाक मारला हे आयडेंटिफाय जाता. आयज तेन्ना काम करता आनी जेन्ना इलेक्शन जाल्या उपरांत जे लोक आदले दिसा बदलतात तांकां 5 वर्सां म्हणटात कितें ते आमचें काम करूंक जाय, आमचें काम जावंक जाय आनी आदले दिसा बदलतात. हांगा रातोरात पयशांचो वापर जाल्लो आसा. रातचो 11, 12, 1, 2 रात भोंवलेले आसा आनी रातोरात पयशे घेवन बदललेले आहा. एक मताचो आयज असो वापर जाल्लो आहा की हांव एक्झॅक्ट सांगूंक शकना कोणी कोणाक पयशे दिले. ते 10-10 हजाराची मतां किंमत वाटलेली आहा व्हडले वॉर्ड नंबर 17 आनी काही लोक हेच्या फाटल्यान आहा की भारतीय जनता पार्टीचे जे सरकार जे आसा हेका प्रोत्साहन दिलेलें आहा. आमी जेन्ना कंप्लेंट जेन्ना केली हांवें आदले दिसा बॅलेट पेपराचेर तेंच्यांनी आमची सही घेतली न्हू. हांवें आमचो डेप्युटी कलेक्टर खंयचोराक फोन 11-12 म्हाका फोन करून सांगलें की बॅलेट पेपराचेर वयर तुवें सही कित्याक घेतल्या काय म्हणून. वयर सही घेता आसतना सगळो सिरियल नंबर आहा. पूण हितून कितें भानगड आहा आयज गव्हर्मेंट सर्वंट जर कोण आहा आनी तेणी जर आयज स्टॅम्प मारलो आनी फाल्यां सकाळी ते आयडेंटिफाय करतलो. सपोज XYZ मनशान सही मारली फाल्यां सकाळी तो अरे हेणी हाका BJP सही मारूंक ना मरे हेणी भलत्याकूच मारली मरे म्हणटा ताका ते ऑटोमॅटीक ट्रान्सफर करतले 100% ट्रान्सफर करतले. आनी अशीच ही सकयल सिरियल नंबर घालतना सकयल सुद्दां बॅलेट पेपराची हेंच्यांनी सही घेवंक जाय. आतां वयर घेतल्या न्हू तशी सही घेयात तुमी आमी फाल्यां सकाळी आयडेंटिफाय करूंक शकता हे म्हणटा आमीच मारला म्हणून. अशेंच हेंच्यांनी प्रक्रिया करूंक ना. हेंचे कडेन डुप्लिकेट पेपर आसा हांव सांगता आनी आमकां हेंच्यांनी फटयला आनी हे इलेक्शन तेंच्यांनी परत घेवपाचें. खरोखर हांव म्हाजे भारतीय जनता पार्टीचो गोंयचो उपमुख्यमंत्री आहा ताका म्हाजें आईर आव्हान आसा की तेणी वॉर्ड नंबर 17 तो खरोखर ते ताका मतां दिल्या आनी 17 परत तेणी निवडणुके समोर वचपाचें. आनी हांव म्हाजी चॅलेंज आहा वॉर्ड नंबर 17 आमचो 7 पैकी एक कोण तरी कॅन्डिडेट रावतलो आनी तेंच्या ऑपोजिट एक रावतलो आनी आमी 100% सांगता की ताका आमी निवडून हाडटा म्हणून.